विरोधक कैराच्यो राशी नितळ जावंक ना जाल्यार राजकारण करता, मात ह्योच कैराच्यो राशी आतांच्यो न्हय जाल्यार त्यो फाटल्या 25 ते 30 वर्सां पयलींच्यो. त्या खातीर त्या वेळच्या सरकारान कैर विल्लो लावपा विशीं विचार आनी नियोजन करूंक ना हें स्पश्ट जाता. आतां आमचें सरकार आयल्या उपरांत मात हेच राजकारणी कैराच्या राशे वयल्यान बोवाळ घालपाक लागल्यात, अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. कुणयच्या बायोमेडिकल कैर विल्लो लावपाच्या प्रकल्पा वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हें विधान केलां. लोकांनी गोंय निवळ आनी पांचवेचार दवरपाक मजत करची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. म्हाका सांगता फाटल्या 20-25 वर्सां सरकारांनी हे काम केलें ना म्हणून आमकां ते डोंगर दिसतात. म्हणजे आतां आसतलो मडगांवचो डोंगर आसतलो, त्या नावेलीचो डोंगर आसतलो, अशे वेगवेगळे डोंगर फाटल्या 25-30 वर्सां सरकारान म्हाका दिसता कचऱ्याच्या बाबतीत नियोजनय करूंक ना आनी कचऱ्याच्या बाबतीत कसलो विचारूय करूंक ना, फक्त डंप करून दवरल्या. आनी ते डंप करून दवरता आसतना आतां सांगपाक खूब सोंपें आसता, करा बरें तें ट्रीट म्हणून. द crores of rupees we have spent for the legacy waste, crores of rupees. म्हणजे फाटल्या 25-30 वर्सांक जेन्ना सरकाराच्या तिजोरीत खूब पयशे आशिल्ले तेन्ना थोडोसो जरी म्हणजे आमी विचार जरी केल्लो जाल्यार ती वेस्ट ट्रीट करप खूब सोपी आशिल्ली, बट तेन्ना तो विचारूय करूंक ना. आतां हे सरकार प्रत्येक गोष्टीचेर विचार करता. Medical waste. But today we have a plant set up, and all the clinics as well as dispensaries and the hospitals basically should use this facilities. This ultimately this facility is made for your purpose and for your usage.